अजून मिरगाक सुरवात जाल्ली ना, मात पार्शेच्या लोकांक उदकाचो प्रश्न सतावपाक लागला. 8 दीस जाले वायडोंगर पार्शे पेडणेच्या ह्या लोकांक पिवपाचें उदक सारकें मेळना. केन्ना केन्ना रातचे येतात ते बी सामके बारीक. वायडोंगर पार्शेचे हे लोक उदका खातीर रातचे जागरण करतात, मात ताचोय उपेग जायना. संबंदीत अधिकारी आपणाक जाय तशें उदक सोडटात, देखून आमी रातचे जागरण करूनय कितेंच फायदो जायना. संबंदीत अधिकाऱ्यांक जायते फावट कळयलें, मात ते हांगा लक्ष दिनात. इतल्यानच उदक मेळना जाल्यार मुखार कितें असो प्रश्न लोक करतात. येयना सगळे रातीक जागरण आमच्यान सोसूनच बाबा जागरण करपाक. सगळे रातीक येयना आनी न्हिदेच्या टायमाक येयला जाल्यार पिची पिची करून भरतो आमी. थोडं जाय म्हणून, नाल्यार आमकां काय मेळना. आमी कितें करपाचें? आमकां उदक काय येयना. आमकां रातचे बारीक सुद्दां उदक येयना. 8 दीस जाले उदका शिवाय आमचे हाल जाता. आमी कितें करपाचें? हे आतां उदक अशें सोडिना. 8 दिसा पयलीं 2 वरां तरी रितीन सोडपाचें. म्हणजे पयलीं तुमकां उदक बरें येतालें? पयलीं येतालें सारकें, म्हटल्यार केन्नाय असं टायमार येतालें. आतां ते सुद्दां येयना. 8 दीस उदक येयना. रातचे सुद्दां कांयच येयना. आमचे घर उंचायेक पडटा म्हणून. 6-7 किलोमीटर आहे तुया टू आमचे चरये. हे गांवांक गेले 8 दीस उदीक ना. हे उदीक ना म्हणून हांवें पेडण्या वचोन तांकां सांगलें खूब फावटी. आनी वयर पासून सांगलें, एक्झिक्युटीव इंजिनियराक पासून खबर आहा, तेजे कडेन उलयलो. तरी आसतना अजून उदकाचें कांयच ना. काल पासून ते येयल्ले, मिटर चॅक केलो जाल्यार मिटरा कडेन बारीक वता ते पळोवन व्हॉट्सॲप केलो कॅमेरा एक्झिक्युटीव इंजिनियराक. आनी फाटल्यान वचोन तो बोरींग आहा प्लस आमचे वाल आहा मेन लायनीचे, ते दोनूय वाल बंद करून हे घरा गेले. तेन्ना आमी आतां कितें करपाचें? हे ऑफिसर आयकाना आनी लायनमॅन आयकाना, इंजिनियर आयकाना. तेन्ना हांव दिपक पावसकारा कडेन मागता की हेंचेर एक्शन घेवची आनी लोकांक उदीक मातशें दिसाचें सोडचें. तशें हांव मागतां दिपक पावसकारा कडेन. तशेंच मुख्यमंत्र्याक सांगता की हेचेर मातशें एक्शन घेवची आनी लोकांक हें करचें. अरावंड कितलीं घरां आहात हांगा घरां उणी उणी हांगा एक 100 एक घरां तरी सगळीं टोटल. ते तुये ते हे तुये म्हणजे 7 किलोमीटर जातले उणे. हे गांवांक सारकें कांयच उदीक ना. आनी एक मदीं खंय कामां करता आनी कितें करता तें कांयच खबर ना. हे टायमार कामार आपल्या आसना, वाल सारको सोडिना, लोकांक हॅरेस करता. हॅरेस केल्ली हांवें कंप्लेंट केल्ली आहा. आमकां 8 दीस जाली पाणी ना. त्या आमी काय करपाचें? आमी आतां मोर्चा काडटले आनी पेडण्या येतली सगळीं बायलां घेवन. तुमचें आतां उदक आहा न्हू, ते केच्या टायमार म्हणजे तुमकां कितले वरां येता उदक? 10:30 पाणी वयर चडना, बारीक चडटा. तें आमी जागरण करता आनी भरता. सो तुमकां जेवण म्हणजे जितलें उदक जाय तितलें मेळना तुमकां आनी टायमार येना? आमकां मेळना. आमकां आतां हे तरी वाडोवंक कितके दीस जाले उदक 8-10 दीस जाले. ते आतां प्लंबर येता, तांकां विचारशेल ते पायप फुटला म्हणटा, खंयचे आनीक कितें जालां म्हणटा, उदीकूच सोडिना. आनी आतां वयता थंय उदकाचो प्रॉब्लेम जाला. आमकां 12-1 उदीक येयलें जाल्यार ते बी बारीक येता. आमचे कपडे धुवपाची धानल जाता. आनीक कितें करतले जाल्यार ते आमी कामाक वचपाची आमची धानल. उदका खातीर आमकां सगळेंच हें करचें पडटा. कामाक वयतले कामाक वचोंक गावना, कसलें काम करतले करूंक गावना. हे उदकाक लागून रावपाचें आमी काय आमचें फुडें कशें कितें. उदक येना म्हूण संबंदीत अधिकाऱ्याक कळयलें, तरी ते हांगा लक्ष दिनात. म्हूण आतां मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री पावसकाराक निवेदन दिलां. आतां उदकाचो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार मात खर आंदोलन करपाची शिटकावणी वायडोंगर पार्शेच्या लोकांनी दिल्या. अशें जर उदकाचे हाल जाता जाल्यार आमी मोर्चा घेवन पेडण्या येतली. सो तुमी आतां उदक येयना जाल्यार तुमी कितें करतले? आनी मोर्चा काडटली. ओके. सगळ्या बायलांक घेवन वयतली. सो तुमची मागणी आहा की 8 दिसा भितर हे उदक सारकें येवंक जाय? आमकां येय तसा तरी जाय आमकां. ओके. पयलीं सारकें येतालें तुमकां उदक? पयलीं येतालें, पूण अशें आतां हे 8 दीस जाले आमकां उदकच ना. चीफ सेक्रेटरी केले, आमच्या दिपक पावसकाराक केले, मुख्यमंत्र्याक केले. तेन्ना तेचेर एक्शन घेवची. आनी वालसन आहा तो वालसनाक कितें सांगलें तर ह्या कानानसून त्या कानान सोडून दिता, कांयच एक्शन घेयना. आनी गेली बरीच वर्सां तो हांगा आसा. उणे म्हाका दिसता कितकी वर्सां म्हणजे 10-15 वर्सां वयर तरी जातलीं. तेन्ना सर्क्युलरान आहा की 3 वर्सां वयर एक ऑफिसर आसचो न्हू. तेका मागीर कितें आतां कितेंय कंप्लेनां गेली तो केअर घेयना. तेन्ना ज्यो तेंचे कितें टर्माक हें आहा न्हू
तेचे कितें 3 वर्साचे आहा तेचे भायर ताका दवरूचो न्हू, तो मागीर म्हणटा कितें आपले कोण कांय करूंक शकना. तेन्ना तेचेर एक्शन घेवची. हांवें वयर पासून सगळ्यांक लेटरां केल्लीं आहा आनी लोकांक सगळ्या सॅटिस्फायड करचे, दिसाचें उदीक दिवचें.